2 Raza, chapter 21. B. Dog Krur Raza. Judant Manasseची Razvôttki. 687 to 642. Razvôttki cholounk laglo tedna Manassek 12 वर्सां असली. ताणें जेरुसल्याक 55 वर्सां razvôttki choloili. ताचे आवयचें नांव हेफझिबा असलें. सर्वेस्पराक कंटालो हाडटा तें ताणें केलें आनी ज्या राष्ट्रांक सर्वेस्परान इस्राएलितिकारां सोशिले पयस दवरल्यात त्यो ईट हाडपा सारक्यो चाली रिती ताणें पाळल्यो. हेजेकियास ताच्या बापायन भस्म केलोली उंच स्थानां ताणें परत बांदलीं. बालाक वेदी उबारल्यो आनी इस्रायलाचो राजा आहाबान केलोल्या परी एक पुजे खांबो उबारलो. मोल्बा सकल आसलोल्या सगळ्यां मुखार तो सरपोट पडलो आनी तांची सेवा केली. सर्वेस्पोराच्या मंदिरांत ताणें वेदी बांदल्यो ज्या विशीं सर्वेस्पोरान म्हणलें, जेरुसल्यांत हांव म्हजें नांव प्रसिद्ध करतलों. सर्वेस्पोराच्या मंदिराच्या दोनूय आंगणांत मोल्बा सकल आसलोल्या सगळ्या दरबारां पासत ताणें वेदी बांदल्यो. आपल्या पुताक बलिदानाच्या उज्यांतल्यान वचूंक तो निमित्त जालो. तो गाडयापणां कोत्तालो, देंवचार काडटालो आनी मंतर तंतर लायतालो. सर्वेस्पराक कंटालो येता तें ताणें जायतेंच केलें. हे वरवीं ताचो राग चडलो. ताचे लागीं आशेराची कांटयलोली एक मुर्ती आसली आनी ती ताणें मंदिरांत दवरली, जाचे विशीं सर्वेस्परान दाविदाक आनी ताच्या पुता सलमनाक म्हणलें, ह्या मंदिरांत आनी जेरुसल्यांत इस्रायलाच्या सगळ्या कुलांतलें हांवें वेंचून काडलोल्या शारांत हांव सदांकाल म्हजें नांव प्रसिद्ध करतलों. न्हय म्हूण ह्या फुडें इस्रायल लोकांक हांवें तांच्या पुर्वजांक दिलोल्या देसांतली धांवडावंक हांव दिवचो ना, पूण हांवें तांकां म्हज्या सेवका मोइजेसा वरवीं दिलोली आख्खी समूद जतनायेन पाळूंक जाय. पूण ती आयकोना जालीं आनी सर्वेस्परान इस्राएलितांचो भस्म केलो. त्या राष्ट्रां परस अदीक वायट वस्तू करूंक मनासेन तांकां फसयलें. मागीर सर्वेस्पोर आपल्या प्रवादी सेवकां उदेशीं असो उलयलो, जुडाचो राजा मनासेन ह्यो लोजेच्यो कोडण्यो केल्यात देखून आनी तांचे आदीं आमोरितांनी ताचे मुखार अदीक क्रूर कोडण्यो केल्यो आनी जुडाकूय ताच्या मुर्ती वरवीं पातकाक ओडलो. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, पळय, हांव जेरुसल्याचेर आनी जुडाचेर एक वरिश्ठ संकश्ट हाडटलों, ज्या विशीं आयकोतात तांचे कान बसतले. समारियेचेर आनी आहाबाच्या घोराण्यांचेर जसो हांवें नांगोर ओडला तसो जेरुसल्याचेरूय ओडटलों. बोशी नितोळ करून ओमटी घालतात तशें हांव जेरुसल्याचें कोत्तलों. म्हज्या दायजाचें जें कितें उरलां तें हांव भायर मारतलों आनी तांकां दुस्मानांच्या चोपक्यांत दिवन तीं तांकां शिकार आनी लूट मारपाचीं जातलीं. कित्याक म्हाका कंटालो येता तें तांणी केलां आनी तांचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले तें आयज मेरेन तांणी म्हजो राग चडयला. मनासेचें निरपराधी रगत इतलें व्हांवलें की जेरुसलेम एका पोंतार थावन दुसऱ्या पोंतार मेरेन बुडलें. त्या भायर सर्वेस्पराक कंटालो येता तें करूंक ताणें जुडाक फसयलो. मनासेचो उरलोलो इतिहास, ताच्या आख्ख्या कारकिर्दीची खबर
ताणें आदारलोलीं पातकां हें सगळें जुडाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा न्हय. मागीर मनासे आपल्या पुर्वजां बरोबर न्हिदलो आनी ताच्या राजमहालाचे बागेंत उजाची बाग ताच्या पुर्वजां वांगडा ताका पुरलो. ताचो पूत आमोन ताच्या जाग्यार राजा जालो. जुडांत आमोनांची राजवोttकी 642 to 640. राजवोttकी चलोवंक लागलो तेन्ना आमोनाक 22 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुसल्याक 2 वर्सां राजवोttकी चलोयली. ताचे आवयचें नांव मेशुल्लेमेत आनी ती जोतबाच्या हारुजाची धूव. ताच्या बापायन मनासेन केलां तशें ताणेंय सर्वेस्पोराक कंटालो येता तें केलें. ताच्या बापायच्या पावलार पावल धरून तो चल्लो. ताच्या बापाय परी ताणें मुर्तींची पुजा आनी सेवा केली. ताणें सर्वेस्पोराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सोडून दिलो. तो सर्वेस्पोराचे वाटेन चल्लो ना. आमोन राजाच्या सांगात्यांनी ताचे आड गुडमेल केलो आनी ताच्या स्वता राजमहालांत ताचो खून केलो. पूण देशाच्या लोकान आमोन राजा आड गुडमेल केलोल्या सगळ्यांक कातरून जिवेशी मारले आनी जोसिया ताच्या पुताक ताचे सुवातेर राजा केलो. आमोनाचो उरलोलो इतिहास, ताच्या आख्ख्या कारकिर्दीची खबर जुडाच्या राजांच्या पुस्तकाचेर बरयलेली आसा न्हय. उजाचे बागेंत आसलोल्या ताच्या बापायचे समाधींत ताका पुरलो. ताच्या जाग्यार जोसिया ताचो पूत राजा जालो. देवाचें उतर